अंयशीं वर्सां जाली कसलीच बदल दिश्टी पडटा तितलेंच डेस्पोटीक तितलेंच डिक्टेटोरीयल एक अनडिक्लेअर्ड इमर्जन्सी कशी गोंयांत हें पळोवन खूब वायट दिसता पूण खूब जाग्यांनी लोक भायर आयिल्ले आहा गोंयांत लोक एल निनो खातीर उदकाक पातीशेर जाल्ल्या एक व्हडली समस्या बियॉन्ड पॉलिटिक्स आमी फेस करता अशें जर त्राय उरले जाल्यार आमी उदकाक पातीशेर जावंक पडटले ही परिस्थिती गोंयकारा फुडें आयिल्ली आसा अशे दिसा आज आमी क्रांती करून सगळ्या फुडें सरपी गोंयकारांक परबी दिता आमी मागता की क्रांती अशी जावची डिविजन जावचें न्हय गोंयांत गोंयकारवादी सरकार फुडल्या वर्सां political scenario, how do you react to it? Political scenario is fluid. Everybody is trying to get their bearings in place. The BJP is organized. The opposition is disorganized. Is trying to get its act together belatedly. But the sentiment is against the government because they are running an empty of 15 years. 15 years of BJP rule has created a fatigue. Everyone's tired of it. What is necessary is the Kranti. A Kranti which will happen, a revolution will be happen. With this Genzification to take Uttara. So we have the political connect that we are doing to get Genzified and for which good able-bodied youngsters need to come who are less than the age of 35 years should be taken on board to see to it politics has become more reflective of the predominant section of Goan society. 60% of people are less than 35 years of age. So they should be given representation. 33% representation is given to women. Now, so that we are future. All these things are in our mind. स्टेटमेंट केला as far as Madhura's statement Congress leaders reacted on it. How do you react on that? Has the Congress anybody denying what I said? Has anybody denying? Have offer can be offer can begin alliance have offer can begin I कोणी deny करू ना. अजूनही होती ना. आता मोत जाता कशी हा मोत म्हणटा ती इज अ मंकी इट जम्प्स तो आता तिच्या मोतीला गेलं ना ना चालू से आय मीन अलायन्स विथ I am in alliance. I don't have communications with Girish but he is out to make his party strong in all 40 constituencies. I am also doing my effort to see that the popular sentiment of the people gets represented in my party. युरीचे आनी तुमचे खुबशे हे जाले तुमच्यांनी इवन स्टेटमेंट केल्लो की जेन्ना तुमी डेप्युटी सीएम आसले तेन्ना युरी तुमकां जॉयन जाल्लो आनी मागीर जेन्ना कॅबिनेटला काडले तेन्ना युरीन सोडले म्हणून सो कशें कितें वयता आयज सुद्दां आमचे पळोवपाचें आनी इंटरप्रेट करपाचें कांय इट्स अ फॅक्ट जॉयन जाल्लो आमी ताका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आनी जेन्ना आमकां ड्रॉप केलो तो सोडून गेलो. पूण तुमच्या युरीच्या हातांत तरी पटना अशें कितें तुमच्या तो एलओपी आनी तुमी एलओपी सकता आनी तो एलओपी हांव सोदून आतां कितें करपाचें हांव सोदतालो एक टायम स्टार्टिंग कितें सांगनालो आतां जातून सोदून आमचे गाडी घेवन भोंवपाची आनी कोट मारपाची हें मारपाचें म्हाका इंट्रस्ट ना म्हजे कडेन गाडी आहा दोन गाडी आहा म्हाका गाडयेची गरज आतां फुडलें कितें पळोवपाचें. बट आसा तुमच्या मदीं भितर आतां ओके आहा सगळें कितें ओके म्हणल्यार कितें ओके म्हणल्यार ऑल इज वेल तुजे आनी युरीच्या भितर ताजे बरोबर ऑल इज वेल म्हणून तुका फटोवचो ना. देर इज नो क्वेश्चन ऑफ बींग वेल वेन यू आर कॉल्ड सेकंड नेम्स फॉर एज मच इज तुका तर जुडास म्हणून तूं मागीर म्हणटा ऑल इज वेल गोंयकारांक तूं फटयता सो अजून तुमकां ती आहा मनान जुडास अजून आसचें ना जाल्यार म्हाका स्वाभिमान
ताजे घरात कामाक नोकरेक रावचो पडटा कुटूंब काम ब्रेड करया आनी भाजी करया तितलेंच करपाचें उरलां म्हाजें हांव स्वाभिमानी गोंयकार कळ्ळें मगीच कोण कितें म्हणटलो आनी ते डबे हांव तो विसरतो એટલે म्हाका जाणटेपण सो काँग्रेसाच्यान गोवा फळाचे पोट जावचो ना तो म्हणल्यार काँग्रेस न्ही युरी म्हणल्यार काँग्रेस युरी म्हणटा कोण लोकूय म्हणटा कॅम्पेन कमिटीचे थर्ड टायम खंयचे पार्टीन एनसीपी गोवा फॉरवर्ड आतां काँग्रेस तो इज नॉट द काँग्रेस इज नॉट मोर टू द काँग्रेस दॅन So what happens to your alliance? I don't know. That we'll see. That we'll see in course of time. So, I cannot answer this at the moment. So 6 months, so many very close by the election year. So कसं हाताळलं मागीर पण तांकां जर तो प्रश्न विचारलो तांचें उत्तर कितें आसता डिटेल ना हायकमांड म्हाका विचारलो हांव तुका सांगता म्हजो हायकमांड म्हळ्यार गोंयची जनता गोंयचे लोक म्हळ्यार म्हजी हायकमांड सो हांव ते ह्या हायकमांडाचे बरोबर वतलो आतां आमचे फादर आव्हान ते म्हजी बर्थडे पेशंट दिलें आनी आमकां सांगलें की पासियन्स दवर म्हणजे कित्याक कितें फास्ट हेस्टी डिसिजन घेवं नाका वीच वील गो इन नॉट इन द इंट्रस्ट ऑफ गोवा ते हांव उतर दवरून जो आमकां एक पाद्री एक सांगलां ताका मान दिवं आमी कांयच हेस्टी कितें करचें ना बट एक टायम घेवपाचो आनी डिस्कशन कल्मिनेट करपाचो ताका एक कॅपिंग आसूं इट कॅनॉट बी इंडेफिनेटली प्रोलॉंग सो ताजे खातीर आमचो तसो फॉर्मल लेवलाचेर कंटेक्ट टॉक जावं So one more thing is that समज तूं म्हणटा पळय थंय काँग्रेस इज ट्रायंग टू बिल्ड ह्या पार्टी नाव 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी हितूंतली एक तूं जिदत तूं सगळे कडेन ते गेल्यार तुमकां कितें उरलें ना ते गेले आनी आमकां उरलें म्हणटा तांचे बापायचें न्ही तें मतां जीं आहा पळय गोंयची जनतेची ते गोंयचे जनते ते गेले म्हण कितें सगळीं मतां तांची जाली तेय गेले आमी वतले खंय वचपाचें आहा तें सो आमी वतले कोण गेले म्हणून आमी कोणाक भिना म्हज्या मतदारसंघान ते आयले हांव भिना आनी हाजे पयलीं ते आयिल्ले आनी असले जॉयंट वेंचर हांव फायट केल्ल्या सो हांव भिना जॉयंट वेंचर या दिसांनी आनी एक चर्चा चलिल्ली आसा की सर्टन सेक्शन ऑफ काँग्रेस वी आर ट्रायंग टू बिल्ड एनदर पार्टी ओ कितें जॉयन ऑर समथींग आनी अशें तुमकां लागीं येयला अशें कितें आहा There are many congressmen who are our friends by virtue of being allies. तांचे बरोबर रिलेशन जे तांचे भितर कितें चल्लां तातूंत म्हाका इंट्रस्ट ना इट इज अ इंटरनल मॅटर ऑफ दियर पार्टी बट सर्टनली आय हॅव फ्रेंड्स अक्रॉस पार्टी थर्ड मुवमेंट जाता म्हणून अशें आयकलां ते म्हाका खबर ना ते तांणी पळोवपाचें हांव म्हजो मुवमेंट आहा म्हज्या पक्षाक हांव म्हजो पक्ष वेट करपाक हांव फुडें सरना हांव थोडे वेळ फादरान सांगलो त्या पेक्षा पासियन्स घेतलो आनी ताजे मागीर हांव कामाक करता तुज्या भरत्या दिसा तुमी स्टेटमेंट करपाक येता मायकलाचें रिफर केलो मायकल येयलो तुमकां मेळ्ळो आयज आयकलां तुमी ते जाल्यार आतां आयज मायकलाच्या बरोबर तुमी येतलो मायकला तुमचें खूश करता पावली colleagues can be politically rivals, but we are not enemies. We are colleagues. त्यामुळे आसपाक Michael is your friend, not your enemy. He is not my enemy, but he is not my political ally. I don't look at him politically as a friend because he is in the BJP. I am not in the BJP. But I have told you, I have friends across parties, and it is decent. Michael came there to the stage and wished. I am also going to his house to wish. That is part of गोंयकारपण पक्ष येतात पक्ष वतात पूण आमी आमचे संबंद बरे दवरूंक जाय आमी इश्टागत आमचे रावूंक जाय हेंच गोंयकारपण आज आपण म्हटलेलें आसा की we all opposition alliance should come together to fight the next assembly election. How do you react? That's a sentiment of everybody. AAP has belatedly understood that is the predominant growing sentiment.
Earlier they used to say we will contest in all constituencies. Maybe still after saying this they will still contest. Who knows? But they have now gauged correctly the popular sentiment. Let us see. You can't count the chicken before they are hatched. So there's lot more to go. If good things doesn't happen within EU and Congress, how many constituency Goa forward will definitely be? That is all dependent upon the progress we do, the constituency wise, and also through party program. We want to see that Moi Goenka is not only a slogan, it will be a movement that will reach every goal. Okay. Thank you. Talking about the Cockroach Janata Party. So, in coming days, will it affect? Cockroach Janata Party is a mirage. It is a startup, which is an internet-based startup, basically, which is endorsed by the Gen Z, with a huge population of Gen Z. It is important that the Cockroach Janata Party cannot be ignored. Now we, as I have told you, Genzification of our political connect is what we are aspiring. We are trying to touch the Gen Z, understand their problems, give them solutions. And they, I think, are open to looking at you on merit. So if a Dipke coming all the way from America has relevance in Goa, a Vijay Sardesai from Goa will have, I think, equal or more relevance with the Gen Z if we reach them. So our political connect should reach them. It cannot reach only older people or my generation or still elder people. They should be, that segment has to be engaged, and we are going to engage them. आणि म्हटलं हे दिसांनी रेंट कॅबाचे खूप एक्सिडंट जाता गोंयांत आनी खूप एक्सिडंट केसीस खूप वाडले. सो तेजेर तुमी कशें रिएक्ट करतले? मोविन गुदिनाचे बोर्ड रेंट कॅबाचे जे सगळे एक्सिडंट जाता ताजे खातीर एकूच मनीस रिस्पॉन्सिबल आनी जितले लोक गोंयचे जे मरता ताजे रिस्पॉन्सिबल म्हणटा मोविन गुदिना. ताजे खातीर ते मरता ताणें ती लायसन्सान दिल्या हप्ते खात्याक आनी ताजे खातीर ते लोक अरे का कितें गायडलायन्स बी हांवें घेवपाक जाय स्पीड लिमीट जावं आनी कितें कॅब म्हणजे बंद करपाक ते गोवा मायल्स ते स्क्रॅप करपाक आनी टॅक्सी खातीर एक पॉलिसी हाडपाक जाय जी आमी हाडटले. आमचो विचार आहा की आमी कॉन्स्टिट्युएन्सी स्पेसिफीक मॅनिफेस्टोज करून एक गोवा चार्टर क्रिएट करता. तातूंत हे सगळे मेजर इश्यूज जे हो इश्यू हो प्रॉब्लेम आनी हे सोल्युशन हें आमी डायरेक्ट दिवपाक सोदतात असो विचार आमचो आसा. मॅनिफेस्टो म्हणटा लास्ट मिनीट काडप ना, तो पयलींच करप लोकां मदीं तो पयलींच घेवन वचप आनी हे प्रॉब्लेम आनी ही सोल्युशन आनी आमकां मत मारा आमी हे भशेन इम्प्लिमेंट करता. So manifesto and candidate तुमचे पहिले आपलो? There is no question of keeping anybody waiting. If you have to win the election, you have to have time to canvass. So within how many months? As fast as possible, but let me see. Without going to the people, I will not make any estimates. गोवा चार्टर म्हणून कितें आसा? गोवा चार्टर तोच म्हणटा हांव म्हणटा कॉन्स्टिट्युएन्सी स्पेसिफीक मॅनिफेस्टो हे सगळे एक गोवा चार्टर तो येवपाक आमी कॉन्स्टिट्युएन्सीचे प्रॉब्लेम आतां शिवोले गेलो, कलंगूट गेलो, सालिगांव गेलो जाल्यार टॅक्सीवाल्यांचो एक इशू आहा. टॅक्सी म्हणजे कोस्ट लायन लागता ताजो प्रॉब्लेम कितें गोवा मायल्स म्हणटा प्रॉब्लेम आहा. दुसरें कितें म्हणटा तें टॅक्नॉलॉजिकल इंटरवेन्शन म्हळ्यार एप घाल म्हणटा ताका सोल्युशन कितें येतलें आनी गोंयचे जनतेचो इंट्रस्ट कसो प्रोटेक्ट करता हाजे खातीर एक सोल्युशन क्लियर येवपाक पयलीं डिस्कशन जावन वचपाक जाय आनी आमकां जर निवडून दिलें जाल्यार आमी हें करतले हें क्लियर आसपाक. ते देवळां भोंवडी न्हय मशिदी दर्गान गेले आनी खुर्सा म्हऱ्यान गेले म्हूण जायना. हें घेवन वचपाक जाय की हें आमी तुमचे करतले आमीच करूंक शकता आनी कोण करूंक शकता. तेन्ना ती फेज जातली तेन्नाच आमचें आज गोंयांत कितें प्रॉब्लेम गोंयांत उदक ना हो व्हडलो प्रॉब्लेम. सगळे आमचे टुरिजम काबार जातले सगळे काबार जातले उदका खातीर पावस जर पडलो ना
नरेंद्र मोदीची 12 वर्सां जाली काय 14 वर्सां जाली हे 12 वर्सां हे आरत्यो करतात देवळांनी वचून मुख्यमंत्र्यान सगळ्या मंत्र्यांक सांगून की यज्ञ करा देवा कडेन मागा बाबा पावस पडून आमी लगान पिक्चरान बी पळयताले देवा कडेन मागता पावस पडून ते भशेन हे सगळ्यांनी मोविनान बी आपले फार्म हावस जाल्यार खंय ते पुडवे बिडवे घालून देवा कडेन मागूंक जाय इम्पॉर्टंट ओके कालूच जो मिनिस्टर आसा IDC मिनिस्टर इंडस्ट्रियल मिनिस्टर आनी IDC चेअरमन तेंच्यानी सांगला की कोविड लायक सिच्युएशन येवं शकता तेच्या खातीर इंडस्ट्रीन तयार रावता जर ते इतलें जाणा आसतना सरकार प्रिव्हेंटीव मेजर्स कित्याक घेता पळय एल निनो म्हणटा तो इफेक्ट आहा हो एल निनो सुपर एल निनो जावंक शकता हे 4 म्हयने पयलीं हांवें पेपरार वाचिल्लें हांवें एसेंब्लीन बसून उलोवन दाखयलें की एल निनो आयलो जाल्यार आमचे फॉरेस्ट फायर जातले आमचे शेतकार काबार जातले आमची जमनी पार्क आमकां आमी 65 MLD दिसाक उदकाची आमची टंचाई आहा ती आमी काबार जातली हे सगळें उलोवन ताणी कांयच केलें ना आतां कितें करूंक शकता आतां तुजें मायनींग पिटांतलें उदक काडून तें टर्बीड आहा ताका फिल्ट्रेशन प्लांटाक करचें दुसरें म्हणल्यार डिसॅलिनिफिकेशन करचें पडटलें ते डिसॅलिनेशन प्लांट्स जर घातले जाल्यार ते ब्रायन उरता ते जर मदीं घाले जाल्यार नुस्तें मरतलें देर आर लॉट्स ऑफ इश्यूज द गव्हर्मेंट शूड हॅव एक्चुअली फोकस्ड गव्हर्मेंट कांय फोकस करना गव्हर्मेंट सुशेगाद आसून कसली इश्यू सॉल्व जाता आय थिंक दे शूड डन देयर ह्या दिसांनी लोकांक बिलाची पेनल्टी एक येता सो इलेक्ट्रिसिटीची सो तेजेर तुमी रिएक्ट कशें करता ताजेर मुख्यमंत्र्यान डिसिजन घेतला की पेनल्टी ताणें सस्पेंड केला आनी मिटर घालपाचें सस्पेंड केलें ताजेर आतां उलोवन कांय फायदो ना पूण ते फक्त इलेक्शन यो म्हणसर जाय म्हणसर टेम्पररी शें म्हाका दिसता ताजे फुडें ते एरे म्हाजे मागल्या तेंच जावपाचें आहा आता त्यांचे 3 मिनिस्टर सांगू लागला की उदकाची शॉर्टेज जावं शकता येता त्या काळात पूण सरकार खंयतरी प्रिव्हेंटीव मेजर्स घेना फॉर एक्झाम्पल प्रिव्हेंटीव आनी कांय ना थंय आतां आतां क्युरेटीव Swimming pool प्रिव्हेंटीव कांय बंद करप बी. ना स्विमींग पूल बंद करून पळय स्विमींग पुलाचें उदक सदांच नवें चेंज करना स्विमींग पुलाचें उदक खंयूच रिसायकल कॅप्टीव वॉटर सोर्सीस इज नॉट द इशू इज एवरीडे ड्रिंकींग वॉटर सुभाष पै साहेब स्टेटमेंट करता एसेंब्ली 65 MLD दिसाक टंचाई आहा ही कितें टंचाई गरज जी आहा ती गरजूच तुका भरूंक जावची ना जाल्यार तूं करूंक शकलो सो इट्स अ सिरियस इशू एंड आय डोंट हॅव अ सोल्युशन आय एम गेटिंग डिप्रेस्ड फ्रस्ट्रेटेड इवन थिंकिंग ऑफ दीस सोल्युशन कितें फक्त पळय मरे वोट करना 18 जुनाक आपलें वोट पळयलां न्हय आनी लोक इतले तापल्या सगळ्या कडेन तुका रस्त्यार एजिटेशन आमदार मंत्री बसून कितेंय पिशा उलोवंक जाय माय तापला तो माय सोंपूच ना मे म्हयनो माय तापता म्हणटा पळय तो जुनानूय तापिल्लोच आहा हे कितें उलोवंक जाय थँक्यू